सुमार 89 वर्सां इंग्रजांच्या जुलमी राजवटींतल्यान 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा भारत स्वतंत्र जालो. जाणट्या नेणट्या सावन बायल भुरग्यां मेरेन जायत्या जाणांनी सुटके झुजांत वांटो घेतलो. कितल्याशाच जाणांनी ह्या झुजांत आपलो जीव लेगीत वगडायलो. मात निमणे ह्या सगळ्यांच्याच मेहनतीन आनी जिद्दीन भारत स्वतंत्र जालो. ह्या सगळ्याचीच याद तशेंच मेळिल्लें स्वातंत्र्य पुराय देशांत दर वर्सा व्हडा उमेदीन मनयतात. गोंयांत लेगीत साबार जाग्यांचेर तिरंगो हुबोवन देशभक्तीची गितां गावन आनी जांणी सुटके झुजांत जीव वगडायलो तांकां आर्गां ओपून स्वातंत्र्य दीस मनयलो. ताचीच कांय खिणचित्रां. स्वातंत्र्य दिसा निमतान अंजुणे धरणाच्या उदकांत तिरंगी रंग सोडल्यात. मंत्री सुभाष शिरोडकरान काणकोणांत तिरंगो हुबयलो. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान आपल्या फातोड्डेच्या घरा तिरंगो हुबयलो. फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर मंत्री रवी नायक आनी हेर मानेस्तांच्या हाजिरेंत स्वातंत्र्य दिसाची व्हड कार्यावळ जाली. पणजेच्या महालक्ष्मी प्राथमीक शाळेंतल्या माणकुल्यांच्या सयत दोतोर अजय वैद्यान तिरंगो हुबयलो. मंत्री आलेक्स सिकेरान मडगांवांत तिरंगो हुबोवन सुटके झुजाऱ्यांक नमन केलें. थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकरान पेडण्यांत तिरंगो हुबयलो. सांखळी नगरपालिकेच्या वांगड्यांनी स्वातंत्र्य दिसाची व्हड कार्यावळ आयोजीत केल्ली. पर्येची आमदार देविया राणेन सत्तरीत तिरंगो हुबोवन स्वातंत्र्यताय दीस मनयलो. VM साळगांवकर कॉलेजीचे शिक्षक आनी भुरग्यांनी स्वतंत्रताय दिसा निमतान सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. चिकाळेच्या जॉगर्स पार्कांत वास्कोचो आमदार दाजी साळकार आनी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरा सयत मंत्री माविन गुदिनोन तिरंगो हुबयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.